हे पळेल ना तुम्ही कोणी खेळला की प्रत्येक गोवाचे प्रत्येक कुलदेवस्थाना भितर आयल्यार तांची कॅन्टिना भितर हें मेळटा पाव आनी चणाच्यो रोस म्हणून आमगेले कुलदेवस्थाना आतां श्री रामनाथ शांती कामाक्षी आयलीची घेवन देवाल भेट जावन पूजा सेव करून जोर बूक जाला हांगा कॅन्टीन आयल्याची हें चणाच्यो रोस म्हणाले हें पळयाची हाजी रेसिपी कशी करची म्हणून सांगून आता एक व्हिडिओ पळोवया आमी सगळ्यांक नमस्कार कुकिंग विथ फॅमिली म्हणल्यार आमगे सिरीज आणतले आनीक एक नव एपिसोडाक पूरा जनाक स्वागत. ही रम्या पै मिगेले भयणील धुव लास्ट म्हयन्यान आमी एक पंत आयल्यान हांगा थोडे दिवस फुडें हिगेले मांयगेले म्हळ्यार आशा लता पै मांयेले शूट काडचे खातीर एक सुपर टेस्टी नॉनचें करून दिलेलें आमकां आश्वनेन तुमकूड घासस कितकी ना जाल्यार ताज लिंक लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता हांव चेक करियेत. मांयेल नॉनचें भारी टेस्टी म्हळ्यार ते मांयेल सून आनीक अत्ते मिरी सुवा सोसे म्हण येता तशी ही जल्लेली शिकिली पुरे गोवांत तशें आमकां गोवन स्पेशल करून दित की रम्या गोवन स्पेशल चण्याचो रोस म्हणटाच गोवान तूं बट बटाण घालून करचे एक रांदई ताजे हांव तुमकां करून दाखयता. ओके स्पेशली तुमी पुरो जन गोवा कुलदेवस्थाना वतना प्रत्येक कुलदेवस्थानांत ते कॅन्टीन आसता ते कॅन्टिनांत तुमी वचून ब्रेकफास्टाच्यो चमकल्यारी ते पावा ओटू एक रांदई दितात आनी कसं रोस म्हणटा चण्याचो रोस पातळ भाजी म्हणटाची ते चण घालून बटाणे घालून दव बटाणे घालून करचे आनी म्हणचे ताका चणाचे रोस म्हण सांगून तुमी खावन आसता पुरो गोवा गेला जाल्यार भारी एक रुची ताका लसूण पियाव घालना ते करचे हांवें मस्त पंत खेळ्ळा तेन्ना हांव केन्नाय लेखचेशिल्लें कशें करचें 2-3 वेळा निमगेले बट तांणी सांगचे स्पीडार म्हाका ते पुरो अर्थ जाय न्ही आज आमकां रम्या ते करून दाखयत काय वचावे दव बटाणी टिंबोन मीठ घालून शिजोवन दवरला हांवें. ओके मीठ घालून शिजयता न्हू ओके ताजे वटू 2 बटाट शिजयला सोयी तरणे मिरसांग करबेव सासमा हिंगा पेटी हळदी पेटी आनी गरम मसाला हे इंग्रेडियंट्स ओके. आता फर्स्ट कसं करचें आसा फर्स्ट ते सोयी तांबडी भाजून घेवचें आसा ओके. आतां मागीर सोय घालून भाजयता खाली सोय भाजी ओके. आता रम्या म्हाका कोत्त आसा तुमी गेले भयणीक दुवा व्युअर्स सांगा तुगेलें एज्युकेशन खंय जालें कसं बरो शिकली तूं व्युअरशीप. हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप गोवान तूं पुरो एज्युकेशन पुरें गोवान कंप्लीट जालें वार्डेक जावन म्हाका हांगा कल्याणपुरा दिला आमगे गांव कल्याणपुरा मग कोड्याला सेटल जाल्याची. ओके तूं हांगा तुगेलें MSc इन बॉटनी ना वय MSc इन बॉटनी केला हांवें B.Ed केला आतां मी चड 3 वर्सां सद्याक घर ताका पळोवप घेवका म्हण घरकड भारी लुटीगार एक नातस मुगेल हांगा भारी लुटीगार आतां आमगेले शूटा खातीर ताका थोडे वेळ ताका ल्हान भायर भोंवच्या घेवनचें आमकां नातले हे आमकां कसलें शूटिंग करूं जायना मुगेले ट्रायपॉडय कॅमेराय घेवन तो वता खांद्यार घालून तशें तितल्यो लुटीच्यो 2 तास मात्र भाजून जाल्ले ब्राऊन गोल्डन कलर आयला हाका हें आतां ऑफ करून हांव एक प्लेटार काडटा नीव काय थोडे वेळ ओके. आतां नेक्स्ट आतां एक फण्ण करूं आसा ताका रेडी करता तेल घालता हांव तेल समज चडते जावं ओके कितले एक 4 चमचे तेल जावं एक चमचे सासमा हिंगा पेटी घालता एक 3 टन मिरसांग तर मिरसांग तिखसाण पळोवन म्हण आतां विंगड तिखसाण तर मिरसांग घेवचे शापा मिरसांगे मिरसांगे पिठ्यांनी घालून
तेन्ना मी चिक्के भाजून येवका सांगेल तिखसाणी जावपाच्या नंतर जाऊन घेऊ चिक्के भाजून येवका म्हणून आमगेले बटाणे पळय भाजी शिजोवन घेतला आमगे पण आमी ओके झालं बाई इतले हळदी पिठी प्रमाण मागीर ओके त्या परत मागीर वाटूचें वाटूच्या ओके ते पण भाजली कुठलं बटाणे घालचे ओके बटाण घालता मीठ घालला आता बटाट तू शिजवून दवरलेलो बटाटा जुटो घालचे ओके ओके ते मेळणे बटाट पिठे करून आंतू घालचे केन्नाय हांव लेखचें थंय गोवा आमी चमकर कॅन्टिनान दिता न्हू तांणी एक रुची जाता ते एक नमने टेस्ट जाता लसूण पियावनी ना जाल्यार एक नमने बारी रुची तशें हांव केन्नाय लेखचें आशिल्लें हें कशें करचें बा म्हण सांगून आता शिजयलेले बटाटे घालता घालून चाळून घेवचे मिक्स करचे चणा रोस म्हणचे आमी आमचे गेल्यान रोस म्हणले कुठले आमकां नाल्ला रोस घालता म्हाका नाल्ला रोसांनी कसले ना थोडी सोय भाजून घेवची मात न्हू ते 1-2 मिनिट दाखवून दवरचे तितून आमी सोय भाजून दवरलेले आसता जे वाटून न्हू पेस्ट करचो ओके हे हांगा उज्जर समला एक मेळणे मिरसांग पुरो लागगा बरें ड्राय रोस्ट केलेले सोय आसा मिक्सरची जारान घेतला वाट्टीत थोडे हळदी पिठी घालता मागीर थोडे हांव गरम मसाला पावडर रेडीमेड पावडर यूज करता सर ते लोकल जन कशें करता म्हळ्यार गरम मसाला ड्राय सगळे खडा गोड गरम मसाला लवंगा दालचिनी पुरे सोये ओटू भाजून त्या ओटू घालून पेस्ट करता तशें फ्लेवर येवचे तशें करता ओके सो अशी करता तशी करता ओके हे झटपट जावची खातीर हांगा तिणें तिगेलो आशिल्लो गरम मसाला न्ही हळदी पिठी घालून तो पेस्ट करता नाजाल्यार प्रति इंडिविज्युअल म्हळ्यार दालचिनी लवंगा पुरो एक भाजून सोयी भाजून मागीर ओटू पेस्ट करचें ओके मीठ मिरसांग पुरो लागी न्हू एक आमी ते ड्राय रोस्ट केलेले सोयी पेस्ट गरम मसाला पिठी आणि हळदी पिठी घालून वाटी घाल पेस्ट ओके चिक पातळ दिवची तांणी न्हू रांदची की पातळ आसता पावाक मोस्टली म्हाका दिसता ते गरम मसाला न्ही पुरो होल गरम मसाला भाजून घाल्यार आनी फ्लेवर लायक आसता न्हू एक लायट मिक्स करून 2 मिनिट खतखत मग पुरमळ ताका कोथंबरी पालो घालूस की एक खतखत येतरी ताका कोथंबरी पालो घालच्यो आनी मागीर सर्व करच्यो थंय पाव भाजूच्या ना न्हू पाव भाजूच्या ना अशी हरवशी सर्व करच्यो आतां खतखत येयलो आतां हांगा कोथंबरी पालो घालता असो लायक तो कॅन्टिनाच्यो पुरमळ्योच्यो स्टार्ट जालो गो रम्या आमगेलो रम्या कुकिंगा भारी एक्सपर्ट कसं न खेळल्यार कसं न पळयल्यार तिक ते कुडले करून घेवका रम्य मिगेल भयणीन धुव मात न्ही मिगेल देराली धुव आनी की कन्फ्यूज जाल भयणीकची देराक वर्डी करून दिल्या मात न्ही आमगेले दोगाले मावळे बस सोयरीक तशें मिगेले आमगेले रम्या मिगेल भयणील धुव कम देराल धुव एक कुकिंग एक्सपर्ट म्हूण येता पुरे करता ती घर कडेन आमगेले ट्रेडिशनल अशा पुरो ना खंयचे चायनीज नॉर्थ इंडियन प्रती एक करतात बाब आसा न्हू तशी चिके करची पुरो म्हाका शेलाकी म्हूण आतां म्हाका कसले आवट सर्व करते तूं सांग ताजे पाव आनी तेजे ते आसता ना तांचे एक मिक्सचर आसा ते घालून सर्व करून दिता ओके 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 त्यामुळे म्हाका गोवा गेल्या वरी जालें हांवें आतां हांगा हुना चण्या रोस सर्व करता सर ओके
म्हाका तेजे गोवाचे कॅन्टीनाचे उडगास पाव. वाडयतास ना आनी मिक्सचर. आमगेल पोखरी बाबू भायर चमकलो लायलो दिसता. तुका जाय की तुझे हे खाय ना तू पाव आगस पडे पाव खतवा आवड तू खावे बाय मी आत फस्ट तू काम खावयता पण अम्मान कसे की केला अंगला ऐक पळा घे पळा आता तू काम खावयता आता कशाला म्हणून सांग खाऊन अम्मान केलेले पाव आणि रोस कशाला म्हणून सांग कशाला ठीक हांव काम सांगता कशाला म्हणून भायर लायक जाला रम्या तेच फ्लेवर आमकां गोवा कॅन्टीना मेळटा पळयाची तेच फ्लेवर भारी टेस्टी जाला रम्या हे गरम मसाला पूरा पशी तू ते खण्णांत ती मिरसांग भाजीत पळय ते तर्ण मिरसांग ताजी फ्लेवर ते एक्चुअली हांव केन्ना लेखचे ते कसं फ्लेवर म्हण ते तर्ण मिरसांग भाजी फ्लेवर ते हायलायट जावचे ताजे वटी गरम मसाला नी घालून जाता ना भारी लायक जाता एक्चुअली लसूण पियावानी जावका म्हणून ना ते नातिलेची भारी रुची जाला हे तुझे फुल तू खाऊन नाही करत कंप्लीट करत नाही फुल खाऊन कंप्लीट करता बट कॅमरा ऑफ करता कॅमरा येत राव सगळं पाव खावचे म्हाका लजी घरकडे आशिल्ले इन्ग्रेडियंट्स यूज करून भारी सिंपल आनी तितले टेस्टी जावन आशिल्ले हे रेसिपी तुमकां पुरो जना इश्ट जालवय म्हूण लेखता हांव इश्ट जालवय म्हूण जाल्यार तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालाची आनी सक्कडे आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्रायब कराची शेअर कराची सगळ्यांक धन्यवाद.